महेश दळवी हाच्या कडल्यान कॉल आयले की 8:01 कॉल आयले की खडकीत राम टेम्पल आहा थंय घराक उजो लागला म्हणून इमिजिएटली आमी फायर टेंडर घेवन टर्न आउट केलो. विथीन 10 मिनटां आमी थंय पावले. उजो मोठो आसलो, मेजर आसलो. दोनूय रूम सामके उज्यान भरलेले तेजे. इमिजिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केली आनी कंट्रोल हाडपाचो प्रयत्न केलो. दोनूय रूम बंद असल्या कारणान आमकां मातसो त्रास जालो हें करपाक, कंट्रोल हाडपाक. आमी विंडो फोडून दारां ब्रेक करून आमी फायर फायटींग स्टार्ट केली. तेजे वयलो रूप सगळो गेल्लो आहा, कपडे, कडधान्य सगळे, फर्निचर गेला आनी तेजे आनी सुपर काजू बी अशें कितें आसलें. करून तेजे सगळ्यान स्टोर रूम कसो म्हणजे न्यू कन्स्ट्रक्शन घर जालो त्या रूमात तें सगळें सामान दवरलें. एक्झॅक्ट कसो उजो लागलो न्हू तसो म्हाका एक डावट आसा. दिवो लायल्लो आनी त्या माजरान ती उडी मारून वात सकयल उडयली तेन्ना त्या कपड्यांक बी उजो लागून तो उजो पेट घेतलो असो एक म्हाजो 100% अंदाज. आणि कितें कितें नुकसान जालां तेजें कितें कितें जळां? कपडे, आयदनां, एक 2-4 आरमारी आणि चड सांगना तुका एक जेमतेम 50,000 रुपयाची कॅश. अशें एक 5-6 लाखां पर्यंत तरी म्हाका दिसता.